सर्वसामान्य लोकांकडे आम्ही पावलेले आसा आणि काम करीत आसा। एक विनवणी अशी आसा म्हापशेकारांक आणि म्हापशेकारांचे बरे जर दीस येवंक जाय, गेली 25 वर्सां जाली म्हापशा शहरात जे आमचे बाकीचे मतदारसंघ सगळे सुदारले, पण आयज म्हापशाचो मतदार जो आसा फाटल्यान दिसता आसा। पण म्हापशान आयज ऑपोजिशन जर आयज आसा तर पत्रकारांनी सांगपाचें, म्हापशेकारांनी सांगपाचें ऑपोजिशन हे ना तर म्हापशान कोण काम करता। ऑपोजिशन जर आसा, काँग्रेस जर ऑपोजिशन जर आसा तर काँग्रेसचो मनीस तो तिकीट जो दिता, कोणाक तिकीट दिवपाची केलेली आसा आणि फाटल्या इलेक्शनान जर दिल्ली तेका तो आयज बीजेपीच्या सरकाराच्या विरुद्ध आयज कित्याक लागून उलयना। आयज आमी युतीची भाशा जर करता काँग्रेसी कडेन तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, इतर पक्ष घेवन आमचे हायकमांड जे आमचे अध्यक्ष जे आसा आयज दवरतले म्हापशा शहरा बद्दल एकूच विनवणी म्हाजी कितें आसा आमच्या अध्यक्षा कडेन, म्हापशा शहरात आमी जर काम करता, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फक्त म्हापशेकारांक खबर आसा, अख्ख्या गोंयच्या लोकांक खबर आसा। अध्यक्षा कडेन म्हाजी विनवणी कितें आसा की म्हापसा मतदारसंघ हो पयलीं आमचो एनसीपीचो आसलो, तालिगांव आसलो, शिवोले आसलो, केवी आसलो। हे मतदारसंघात आमी आयज जर काम करून आयज सुद्धा आयच्या क्षणी सुद्धा आमी 100 दिसांक सुद्धा पक्ष उबो करू शकता आणि त्या आमचे देणारे जे उमेदवार हाडून ताका आमी निवडून हाडूंक शकता अशी आमची शक्ती आसा। कारण आमचे कडेन टॉल लिडर आसा, रिस्पेक्टेड आमचे शरदचंद्रजी पवार साहेब आमच्या कडेन आसा, तेजे बरोबर आमचे प्रफुल्ल पटेल जे आसा आणि आमचे अध्यक्ष साहेब आसा आमच्या कडेन। हितूनसून आमकां म्हापशा बद्दल उलोवंक गेलो जाल्यार म्हापशाची तिकेट जी कोणाक दितलो हो मनीस बीजेपीसून येतलो आणि काँग्रेस येतलो आणि काँग्रेसचो मनीस परत बीजेपीन वयतलो पण आमकां डावट मारता। म्हणून आमी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आमी अध्यक्षा कडेन मागता सडो कित्याक लागून उलयला आमच्या अध्यक्षा समोर कळपाक जाय की तळागाळान जो मनीस वयता, जो काँग्रेसचो मनीस आसा तर बीजेपीचे मनीस कित्याक लागून उलयना हो मोठो प्रश्न पडटा। म्हणून आमकां एक कोड्यान पडलेले आहा म्हापसा शहर। तिकीट जर काँग्रेस आणि एनसीपीची काँग्रेसची तिकीट जर दिली तो मनीस खरोखरच आयज काँग्रेस पक्षा बद्दल रावतलो की राष्ट्रवादी तिकीट दिना फुडें हो आमचो राष्ट्रवादी पक्षा कडेन रावतलो हो मोठो प्रश्न पडलेलो आसा। मागता हो अध्यक्षा कडेन की म्हापशा शहराचे जे आमची गेली 25 वर्सां जाली आयज तुमी बस स्टँड पयला आसतलो, बस स्टँड जो 250 कोटीचो सँक्शन जाल्लो मनोहर पर्रीकाराच्या वक्तार आयज तो 3.5 कोटीचे कित्याक लागून पावला काय म्हणून। आयज पळोवंक गेलेल्या बस स्टँडाची परिस्थिती तुमी पळयात म्हापशेच्या, आमी खंय तरी निपाणी गेल्या सारखे दिसता, खंयसर आजरा गेल्या सारखे दिसता, तसो बस स्टँडाच्या आयज तेंच्यानी इन्फ्रास्ट्रक्चर हाडले आनी डिझायन केल्लो आसा। कित्याक लागून जो 250 कोटीचो बस स्टँड बांदपाचो आयज तो 3.5 कोटीचेर हाडला। हे कारण कळना। आयज तुमी पळयात तेजे डिझायन पळय, आर्किटेक्चरल डिझायन जो आसता, कंपाऊंड बांदलेलो पळयात, खंय तरी आमी निपाणीचे बस स्टँड सुदारले आता, आजराचे सुदारले, इतर आनी खंयसर सुदारले, सावंतवाडीचे सुदारले आनी पळोवंक गेले जाल्यार तुमी पळयात वाळपय बस स्टँड जाल्लो आसा तो, दुसरे बस स्टँड पळयात तुमी पळयात। पण म्हापशा शहराचे दुर्भाग्य आमचे जो एमएलए म्हापशेचो 25 वर्सां राज्य करता आणि बीजेपी करून आयज आमी खंय पावल्यात, आयज आमी खंय पावल्या काय म्हणटा। म्हणून आमी आयज बीजेपी कडेन आमी त्या नजरेन पळयताले की बीजेपी सरकार हो डेव्हलपमेंट करताले, पण बीजेपी सरकारान आयज म्हापशेची परिस्थिती जाल्यार गोंयची परिस्थिती खंय जाल्या तुमी पळयात। रस्त्यार चलता आसतना तुमी रस्त्याचे व्हडके पडलेले पयले तुमी फोटोज पयले आसतले, कोणाक गाडी चलोवपाक मेळना, मनीस चलता आसतना मनशाचे चलताना प्रॉब्लेम जाला। तुम्ही चलताना प्रॉब्लेम म्हणजे कितें, रस्त्यार चलताना गाडी ज्यो वयतात मणक्यान उदीक पडलेले गाडी फास्ट सगळं मनशाचे उदीक उसळता आणि आयज रस्त्याची परिस्थिती सर्वसामान्य लोकांक इतके त्रास जाल्ले म्हारगायेक लागून। ताका लागून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आमचे टॉल लिडर आमचे माननीय शरद पवारचे अंडर आमी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अख्ख्या गोंयांत आमी बळकट करतलो आणि आमी अध्यक्षाचे पाय जे आसा आमी मजबूत करपाचे प्रयत्न करतात आणि अध्यक्षा कडेन मागता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अख्ख्या गोंयांत उलोवपाक करपाचो आणि येता ती निवडणूक जी आसा न्हू म्हापशा मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाक ही दिवपाची म्हणून हांव तेंचे कडेन तुमचे समोर विनवणी करता। देव बरें करूं सगळ्यांक। बरें करूं बाब संजय बर्डे, खरोखरच आपल्या मनातील आणि व्यथा उक्तायली। आज खरोखरच वायट दीस आसा जनतेक। भारतीय जनता पार्टीचे हांव कांय वायट उलोवपाक येवना, पूण आज म्हारगाय पळय आसा, जी बेकारी वाडल्या, जे वेगळे वेगळे ते कायदे हाडटात गोंयकारांच्या विरोधान, तर खरोखरच आमच्या जे सर्वसामान्य लोक आसात, जे भूमिपुत्र आसात त्या लोकांक खूब म्हारग जाता। आनी म्हाका दिसता खंय तरी बाबा एक बदल घडपाक जाय आनी ते बदल घडटा आसतना म्हाका दिसता तुमच्यो राष्ट्रीय पार्टी आसात ज्यो बीजेपीक नात, ते खरोखरच पार्टीनी मुखार सरून एक आमने सामने एक टक्कर, कित्याक आज भारतीय जनता पार्टीच्या मुखार रावपाक कोणाचें बळगें ना।
धडमडीत जाल्यात खंय तरी तुमी संघटीत जावन खंय तरी एक टफ फायट दिवपाक जाय मागीर ते युद्ध जिखू ना जिखू पूण लढपाक तुमी तयार जावपाक मानसीक तयारी अशी दवरपाक जाय अशें तरी बारीक लोकांक सर्वसामान्याच्या नजरेंतल्यान हें दिश्टें पडटा आनी हांव ते सर्वसामान्याच्या लोकांच्या नजरेंतल्यान हांव तुमकां उलोवन दाखयता पत्रकार आनी तुमकां खंय तरी आशेची किरण समज म्हणून राष्ट्रवादीन तर लोकांक दाखयली युती केली लढाईक तर तुमी सामोरे वचचेच पडटले ना जाल्यार तुमी समज म्हणून वचनात जाल्यार पराभवाक तुमी तयार रावात आनी तुमचो पराभव म्हणल्यार सगळ्या जनतेचोच पराभव म्हाका दिसता आमी मोठे न्ही पूण आमी जे बारीकसाणेन जे पळय मायक्रो लेवलाचेर जे विचार करतात आज जी खरोखरच अधोगती जाल्या गोंयकारांची प्रत्येक गोश्टी कडेन आज म्हादय विकली प्रत्येक गोश्टी कडेन आज विकप तयार चालू आसा शेतकारांचे सगळे चोरून व्हेले सगळे आतां व्हडले व्हडले एस्टाब्लिश्ड वाटून विकपाक लागल्यात आनी सांगतात कितें की बाबा आमी ते बरें विकतात हें बरोबर न्ही राष्ट्रवादी आनी बाकीचे पक्ष तुमचे मित्र पक्ष तुमी मुखार सरपाक जाय एकजूट करपाक जाय एकमूठ बांदपाक जाय तेन्नाच तुमी खंय तरी ताकदवार भारतीय जनता पक्षाक खंय तरी तुमी एक फायट दिवपाक शकतात एक लढो दिवपाक शकतात हांव चड उलयना पूण हांव मार्गदर्शनांतल्यान सुजय फिलिपाच्या मार्गदर्शन तांच्या तोंडांतल्यान तांचे कितें प्लॅन आसात राष्ट्रवादीचे लोकां खातीर आनी ते लोकांक कशी तरेन सत्ता दिवपाक शकतात ते कशी परिवर्तनाची दिशा हाडून दिवपाक शकतात कसो बदल हाडपाक शकतात ते गोंया भितर ते ताणें जरूर पत्रकारां मदीं सांगचें आनी लोकांक एक बरो भरोसो दिवचो अशी आशा बळगयता बसत ना सो बसा सर कॅमेरा ना ना येस येस राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ही आयज बाब संजय पदेच्या ताच्या आदारान आनी फुडाकार घेवन आयज आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे ऑफिस सुरवात जाले म्हापसा शहरात ह्या दिसाची आयच्या दिसाची बाब संजय बदेक आयज म्हजी पोरवी आनी शाबासकी कारण ऑफिस म्हणटा ते पार्टीक म्हणटा ते सारकी गरज आनी जेन्ना जेन्ना पार्टी जेन्ना मुखार वयता पार्टयेचें काम म्हणटा तेवूय मुखार वचूंक जाय जेन्ना ऑफिस म्हणटा ते एक सारकें म्हणटा ते गरजेचें ह्या ऑफिसान आयज संजय बाबान ह्या ऑफिस मावयेचे वयर घातलां पूण लोकांक येवपाक अडचण ना प्रॉब्लेम ना की ताका म्हणटा ते लिफ्ट आहा चलोन येवपाची गरज ना आनी जे जे हे लोक हे जे ऑफिस घातलां ते हेजेर पार्टयेचें काम म्हणटा ते एक बरें काम जावचें आनी लोकांक ह्या ऑफिसाची बरी मदत जावची हेच आमच्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टयेचें एक जावन आसा काम आयज ह्या म्हापसा शहरांत जर चोयलें जाल्यार आयज जरी तर एक आवाज जाता म्हणटा तो नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचोच आवाज जाता आतां ही नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी ही आमची आयज जरी तर मुखार वयता म्हापसा शहरांत जाल्यार बाब संजयच्या ह्या हातीखालच्या लिडरशिपाचेर आयज ह्या म्हापसा हे आयज सगळे इश्यू घेवन आयज मुखार वयता जेन्ना जेन्ना म्हणटा ते पॉलिटिशियन म्हणटा ते जेन्ना काम जर हे भाशेन लोकांचे प्रश्न लोकांचे प्रॉब्लेम हो लोकांक आदार करप हो लोकांक कितें एक अडचण जाता थिंगा आमचे मनीस आमी रावन ताका आदार करपाक हें म्हणटा तें सारकें गरजेचें आयज हांवें संजय म्हाका बरेंच एक अभिमान भोगता तो म्हणल्यार की संजयचें तूत करप संजयचें एक वाकडप संजय हें म्हाका आयज हें करून अशें दिसता आनी जेन्ना हांव आमच्या जनरल सेक्रेटरी बाब संजय जेजे करता तेन्ना म्हाका पत्रकार देखून केन्नाच म्हणचें ना की ना संजय हें काम करून हांव संजय खंयच्याय ऑफिसान वो कसल्याय प्रॉब्लेमान येवन मदत करूं हें कोणूच म्हणपाना आयज म्हाका भाव भयणान चोवपा वचत जाल्यार आयज आमच्या गोंयची दशा सारकी बिगडलेली आसा
आयज जो गव्हर्नमेंट हो चलता लोकांक कसल्यो अडचण जाता, लोकांक कसले प्रॉब्लेम जाता, लोकांक आयज गरीबांतलो मनीस गरीब जावन गेला. ह्या आयज अशेंच चलत गेला. फुडले दीस अशेच येवचे काय? वो फुडले दीस आमचेर हेच भाशेन आमकां एक डिफिकल्ट जावचे काय? फुडले दीस अशें आमकां दिसता की बरें येवचे वास्ट येवचे वस जावचे. ह्या आयज सगळ्या लोकांच्या गोंयच्या भाव भयणाच्या हितून आसा की तेणे डिसिजन घेवप. आयज म्हारगायेचेर तर गेलो म्हाका उगडास येता. जेन्ना मनोहर पर्रीकार बाब आसलो तेन्ना मनोहर पर्रीकार बाबान म्हणलेलें की बीजेपीन तेणी म्हणलेलें की आमी 60च्या वयर पेट्रोल चडोवंक दिवचे ना. खंय पावले काय? आयज गॅस सिलिंडर खंय पावलो? खावपाच्यो वस्तू ज्यो मनशाक ज्यो जाय त्यो खंय पावल्यो? आयज जर गोंय अशेंच चल्लें जाल्यार खरेंच फुडले दीस लोकांक बरें मेवतले अशें आमकां दिसना. ताका लागून हांव सदांच एक प्रश्न म्हाजे एज अ नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणून म्हाज्या मतीन म्हणटा तो एक प्रश्न सदांच चलता. मनशान जेन्ना चिंता आसतना एक पॉझिटिव्ह हेजेर चिंतचें, ब्रॉड वायज चिंतचें. जेन्ना आयज 2022 हे इलेक्शन येवचें आसा, असेंब्ली इलेक्शन. हे इलेक्शन आमचे कशें मुखार वचचें हे आमी सगळे पार्ट्यांनी हेचेर विचार करपाची गरज. सदांच जायते पत्रकारांनी देखून हेच म्हाजी भाशा आयकली आसतली. हांव सदांच बोबाट मारता एज अ नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणून हांव बोबाट मारता. आनी म्हाका एक फुडले विजन अशें दिसती पडटा ते हेजेर हांव उलयतां. हांव उलयतां हें जरी तर हे पावटी आमी जरी तर ऑपोजिशन स्ट्रॉंग जातले जाल्यार म्हणटा ते सारके गरजेचे म्हणटा ते आमी एकठांय येवप. एकठांय येवन झगडप हे फाटी 2022च्या इलेक्शनान असेंब्ली इलेक्शनान एकठांय जावन झगडपाची गरज. म्हाका जाय ते जाण आमचे भाव भयणा म्हाका जायती जाणां म्हणटा वेली बाप एकठांय येवा रे तुमी. पण जेन्ना जरी तर क्लॅप मारतलो वो क्लॅप मारून तर दोन आवाज तर येतलो जाल्यार एक तर तावई तर बेश्टी आलोयली जाल्यार आवाज येयना. दोन जाय तेन्नाच सारको आवाज येता. हांव उडोवप करता ते हे दुसरेय रेडी जावपा जाय. आनी जेन्ना दुसरेय मनीस जे आमचे पार्टयेचे जे नॅशनल पार्टी आहा वो रिजनल पार्टी आहा ते सगळे एकठांय येवपाची गरज. आनी लोकांचे विचार हेच आसा. आनी जरी तर हे पावटी आमी तर हे पद्दतीन तर वचना जाल्यार फुडले दीस बरे हे चोवपाकूच मेळचे ना. आमी एज अ नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी एज ए आमचे काँग्रेस भाव आसा, गोवा फोर्ड आसा, MGP आसा, दुसरे पार्टी दुसरे आहा, तेणी एक ब्रॉड हेजेर चिंतपाक जाय की बाबा कितें गरजेचें, कशें वचपाचें आनी कशें आमी मुखार वचून कशें जिखपाचें इलेक्शनां हे मुखार हे मतीन दवरपाचें हे सारकी गरज. आनी जरी तर हे हेजेर आम मुखार वचना भाव भयणां जाल्यार भरपूर आमकां त्रास जातले. सदांच म्हणटाय जायते जाण थोडे उलयताय वो पत्रकारूय उलयताय अरे बोगर नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी बोबाट कित्याक माता एलायन्स जाय एलायन्स जाय. हांव तर म्हणटा एलायन्स जाय म्हण जाल्यार फुडले चिंतून हांव उलयतां. आमकां गरज न्हू, आमकां गरज आहा म्हणून न्हू, सगळ्यांक गरज आहा. सगळ्यांक हे भाशेन गरज आहा
की आम्ही एकठांय रावन बाराबर रावन केल्ले नाजाल्यार जोरी तर एकठांय येयना बाराबर रावना जाल्यार सेक्युलर वोट म्हणटा ते डिव्हिजन जावन वयतले. आता सेक्युलर वोट म्हणटा ते नॉन बीजेपी वोट जे आयज डिसिजन घेयला जे आमी उमके कडेन रावचे उमके कडेन वोट मारचे हे जर चिंतलां जाल्यार आनी जरी तर आमी एकठांय येयना जाल्यार ते वोट देखून परत वचोन तेका व्हरोन वचोंक शकता आनी प्रॉब्लेम आमकां दुसरे पार्टीक जावपाक शकता. सो तेका लागून हांव म्हणटा की हे पावटीन म्हणटा ते हे पावटी म्हणटा ते बरे भाशेन एकठांय रावन आमी चिंतपाक जाय. आमची नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीची हांव जाणा संजय बाब हे म्हापसा बरें काम करता बरे इश्यू घेता ज्या कोणाक प्रॉब्लेम आहा थिंगा वचून आदार करता. कोविडा टायमार देखून तो फाटीं सरोना वो खंयचे इश्यू देखून घेवपाक वो लोकांचे नदरेक हाडपाक तो फाटीं रावना. संजय बरे म्हणटा तो नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीक म्हणटा तो एसेट नॉट ए लायबिलिटी. कितें आसा की हो मनीस हे पार्टीन बरें काम करता वाखाडपाची आमची कायदो आनी आमकां नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी 100% आयज आमच्या लिडरान आमी आमच्या लिडरा कडेन उलयले आमी चोय म्हापसा तर आमी घालतले जाल्यार आमचे कडेन दुसरो संजयच्या बरोबर आनी दुसरो कॅन्डिडेट आमचे कडेन ना. सो संजय इज इन म्हापसा ते जे असलो कॅन्डिडेट आमचे कडेन बरें काम करतलो म्हापसा ना हे सॉल्व. आता एक प्रश्न असो येता आमच्या हेजेर एक अलायन्स जातले अलायन्स जावन वयतले ओ ना तो प्रश्न पयलो. दुसरो प्रश्न म्हणटा तो whether we are going to go alone separately no alliance हे जाला ते अशें वयतले हेवूय सारकें आयज पासून आमी डिसिजन घेयलो ना. पूण आमचें काम नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचें काम सगळें रेडी आहा. आमी जरी तर आमकां गरज पडली आनी टायम तर येयलो आमी तर एकठांय सेपरेट वचपाचें आमची तिवूय तयारी आहा. ती तयारी ना म्हणून ना कोणेय खंयचे पार्टीन आमची चिंतचे न्हू आमची फकाणां करची न्हू की नॅशनल पार्टी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी कडेन हे कडेन कांयच ना मुखार हे वचोन ना मोगाट बाबयताले. 2022 ह्या इलेक्शनान आमचें मिशन आमचें काम वो आमचे कॅन्डिडेट आमचे रेडी आहा. पूण आमकां जरी तर एलायन्स येतले वो येवपाना तेच आमकां म्हणटा ते सारकें गरजेचें आनी तें जेन्ना एक फावटी जालें तेन्नाच आमचे हाय कमांड बा प्रफुल्ल पटेल साहेब तसोच आमचो शरद पवार हेचेर आमी एक चर्चा जातली आनी हेचेर चर्चा जावन आमचें एक कितेंय तरी एक डिसिजन जातलें. कोणे सांगलें कितेंय तरी डिसिजन जातलें आनी हांवूय आयज हेवूय सांगूंक करता की आमची एक बॉम्बे आमच्या लिडरांनी मिटींग आपयल्ली आहा. ते मिटिंगेक एक चर्चा जावपाची एक शक्य आहा जातले त्या दिसाक एक डिसिजन वेदर टू गो अलोन वेदर गो टू वेदर अलायन्स जावपाचें ना ते दिसाक आमी डिसिजन घेतले. आनी आमचे हाय कमांड प्रफुल्ल पटेल साहेब ह्या दुसरे पार्टीन कडेन डिस्कशन वो चर्चा आयज पासून करीत आहा. ताका लागून आमी तुमकां आतां सांगता की वो हे हेजेर जेन्ना आमचो प्रफुल्ल पटेल जाय जे गोंया येवन ताणें 15 देखून ती एक डेडलायन दिल्ली विदीन हेजेर पूण कितें आसता एक एक पाटी वयर सकयल जाताच वयताच तेजेर आमी परफेक्ट त्या डेटीचेर हे घेवन आमी अशें रावप ना. पूण जेन्ना वयर सकयल जाताच जरी 15 म्हणलें मुखारूय डेट वयता मुखारूय तेका म्हणटा जबरदस्ती कोणाक करूंक जायना. ताका लागून आयज आमी हे हेजेर आमी आमच्या चर्चा जातली आनी तेजेर कितेंय तरी एक डिसिजन जावपाची शक्ती आसा. ताका लागून आमी मागता तुमचे लागीं
आनी हांव चोडान चोड देव बरें करूं म्हणटा मिडियाकूय, कित्याक तुमी जायते वगत रावले, कित्याक हांव जाणा ट्रॅफीक इतलें जॅम हांव जाणा तुमचो वांगडी बाब एक फ्रेंड 3 फाटी पणजे वचून येयलो, पूण वचपाचें हें ना, पूण कितें आहा हितून वयर सकयल जाताच. आनी केन्नाय ही मोग आहा थिंगा एक शीण आसता, मोग आहा थिंगा एक राग आसता, तें कांय ना. जर तर एलायन्स जालें जाल्यार गोंयांत तुमी कितकी सिटां सी आमी स्टेटांचे आमी ते कडेन हें करून दिलां, आमी आमची प्रोपोजल दिल्या काँग्रेसा कडेन. आतां ही प्रोपोजल ही कशी वयतली, कशें हें जातलें तें आयज बसून डिसिजन हाचेर जालो ना. सो ताका लागून आमची एक बॉम्बे एक मिटींग आसतली बिफोर 24th, तेजेर आमी ते मिटिंगेक आमचें डिस्कशन आसतलें. आणि अलायन्स जाले जाल्यार संजय बर्डेकूच तिकीट मेळटली. सी आतां कितें आहा, आतां संजय बडे फॉरेस्ट कोणें हें करून ना म्हणून जायना, कित्याक संजय बडे म्हापसा म्हणजे आमी दुसरो कॅन्डिडेट आमचो ना. म्हापसा म्हणटा तो आमचो संजय येदोच आहा आनी तो म्हापसा काम करता. जेन्ना हो पार्टयेचो आमचो तर मनीस हो काम करता, आमचो जनरल सेक्रेटरी आहा नॅशनल काँग्रेस पार्टीचो, जाल्यार दुसरो तितून मदें येवचो कोणूच हें ना. आनी हांव जाणा एज अ प्रेसिडेंट ऑफ नॅशनल काँग्रेस पार्टी संजयचें काम हांवें चोयलां. संजयक हांवें पयला फर्स्ट काम करता तो, आनी आयज ताच्या ऑफिसाची तें इनॉग्रेशन आयज जालां, तेजेर कसलोय डावट म्हणटा तो ना. फाल्यां जर तुमी अलायन्स काँग्रेस पार्टी बरोबर केले जाल्यार काँग्रेस पार्टीतले कांय आमदार काँग्रेस पक्ष फोडून दुसऱ्या पार्टीत गेला, तांकां तुमी परत घेतले? कितें आहा, आयज होच प्रश्न जायते फाटी हो प्रश्न आमकां जायते जाण घातलो, आनी लोकांचे देखून एक विचार हेच आसा की वेदर आमी ते 10 जाणां घेतले वो घेवपा ना. आतां प्रश्न म्हणटा तो कितें आहा, लोकां हेजेर आहा. लोक आमी लोकांचें जे मागणें लोकांक जशें जाय तशें आमी मुखार वचूं जाय. कित्याक फायनली वोट घालतलो कोण, आमचे वोटर भाव ते वोट घालतले आनी इलेक्ट करतले. जर तर तेंच्या मदीं ना जाल्यार हे मनशाक हे भायर म्हणजे फायदो ना. म्हणटकूच ताका लागून आनी आयज पासून जरी तर क्रॉस टेबल हांव सदांच म्हणटा, जेन्ना अशें दिसता आमी सगळे बाराबर येवचे, बाराबर रावचे आनी इलेक्शनाक युती जावची. आनी ते युती जावपाची जर आहा जाल्यार जे दुसरे पार्टनर आहाय तेजे आमी मानून घेवपा जाय की बाबा तेंचेय तर कितें प्रश्न आहा ते प्रश्न आमी आयकून घेवपा जाय. म्हणटकूच ती चर्चा जातली केन्ना, जेन्ना आमी क्रॉस टेबल बसले, एक मेजार बसले आनी डिसिजन करूं लागले, तेन्नाच आमचें एक कितेंय तर एक डिसिजन तेजेर एक कितेंय तर एक हें जावपाक शकता. पूण जेन्ना बदल आमी तर एलायन्साचेर तर उलयना जाल्यार ही भाशा हें कित्याक आमी आतांच उलया. कित्याक इलेक्शनां जायतो तेंप आहा, आयज बसून काँग्रेस वा दुसरे आमी बाराबर बसून आयज बसून एलायन्साचेर कांयच उलोवंक ना. पूण आमी थोडे आयकता तेंचे हितूंतल्यान हे आमचे मदीं ना. पूण जावं दी जाता एक परफेक्ट म्हणटा सारकें जावपा जाय. एक म्हणटा तो एक बाराबर बसून एक डिस्कशन जावपा जाय आनी तेजेर डिस्कशन जावन तेजेर चर्चा जावन एक डिसिजन फायनल डिसिजन. तुम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष त्या फुटी जावन फाल्यां घेवपाक तयार आसात तशें म्हणपाचें ना, हांवें केन्ना म्हणलां, हांवें म्हणोंकूच ना. आतां हांवें म्हणलां तुका अलायन्स ओन्ली काँग्रेस पक्षा पार्टी बरोबरच कित्याक आनी खंयची पार्टी कित्याक ना? तुमकां सी कितें आहा, काँग्रेस पार्टी म्हणजे कितें आसता, आमकांय वोट डिविजन जाल्लें नाका. सी कितें आहा, कोणूय आसूं खंयचीय पार्टी, आय गीव अ रिस्पेक्ट फॉर ऑल द पार्टीज. हांव पार्टीक सगळे रिस्पेक्ट दिता. पूण हांव कितें म्हणटा, जेन्ना ते पार्टयेक देखून कोणें आतां फायनली कोणें तर बसयलो हे कॅन्डिडेट आनी 500-1000 वोट काडलो, डोंट यू थिंक दॅट इज अ बीग मार्जिन प्रॉब्लेम ना जायना दुसऱ्या विनींग कॅन्डिडेट कोण आहा ताका. सो हे भाशेन जाल्या म्हणटकूच लोकांचो एक विचार, लोकांनी कितें मतीन चिंतलां तें देखून पत्तें जातलें. सो ते भाशेन जावपा नाका. आमी कॅन्डिडेट घालून दुसऱ्या कॅन्डिडेट घालून बेश्टे वोट ओडून हो फायदो ना. सो ताका लागून म्हणटा ती ही गरज म्हणटा ती सारकी. You were a minister and you were in the government for long years. You have vast experience.
how will the alliance benefit Congress or vice versa? No, you should ask this question to Congress. See, as a nationalist Congress party, I You are always just say, saying that alliance is important. yes, it's a very important, because I don't want a division over the secular votes. With the secular votes, we have to interact with the secular votes. Like, because see, once if there is a division on the secular votes, then there will be a problem for all the parties. You understand? Yeah. This is like, you have to think over, look before you leave. पळया जे फ्युचरान कितें जातलें तें पळया, बिकॉज समटायम हांव देखून म्हणटा तो कसा रे 500 वोट ओडू रे 1000 ओडू रे, बट इट्स अ बिग प्रॉब्लेम यार. सी दिस इज 500 वो 1000 देखून वोट तर सायडीन गेले जाल्यार कितले मार्जिन तुगेले गेले. आयज तुका दिसता हे पावटी कितें व्हडले ह्यूज मार्जिनान जिखून येतले दिसता? नो. यू जस्ट सी, बिकॉज सी यू शुडंट टेक एवरीथिंग ग्रांटेड. आता कितें जाता, आमी सगळे ग्रांटेड घेता. आमी ग्रांटेड घेवप ना. आमचें चिंतप कितें जाता एक एक पाटी, हा ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन मरे, ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी बरे आहा मरे, आमचे जायते वोटर आहा मरे थिंगा, जायते आमचे बरे उलयता मरे, हें सपोज जायना. सो सारके प्रॅक्टिकली यू हॅव टू सी what is good for 2022 election. Leaving Congress aside, is NCP in talks with other regional parties? Yes, talks are ready. I mean, we are just talking to other parties. सपोज फाल्यां काँग्रेसीन युती केली ना जाल्यार तुम्ही दुसऱ्या पक्षाकडे युती करतले? ते अजून आमचे डिसिजनची उलोवप आहा, डिसिजन अजून कांय जालो ना. ताकाच लागून हांवें म्हणलां की आमची मिटींग आसा आमच्या लिडरा बरोबर हे महाराष्ट्रा, बॉम्बे, सो ते हेजेर आमची सगळी ते मिटींगेक आमची चर्चा जातली. The 10 MLAs who have quit Congress and joined BJP, are they some of them in touch with the NCP? एनसीपी तो सगळे टच आहाय. हांवें तुका कितें बेश्टो म्हाका कित्याक पळय सगळे टच आहाय, बट वेदर घेवपाचें वो ना घेवपाचें दॅट इज डिसिजन हॅज टू टेक बाय लेटर ऑन एंड हाय कमांड. पूण हितून कितें आहा, हितून लोकांचे आमचे व्यू, लोकांचे विचार, लोकांचे जे आयज जे तकले आहा मनान आहा तेवूय आमी पयले कन्सिडर करपा जाय, कळ्ळें तुका. सो हे हेजेर आमी सगळे मोतीन धरून तेन्नाच आमी एक डिसिजन घेवपा जाय. आयज पासून आमी डिसिजन कांयच घेयलो ना. Any of the BJP guys are in touch with NCP? See, why I have to talk now only? Like, because see, it's a national party. There are a lot of people come and go, they talk to us. Doesn't make any difference. The market जो आहे decision. गोंयचो लिडर म्हणून तुम्ही एग्री आसा तांकां घेवपाक? पण बाबा हे हितून आमची डिसिजन कांय जालो ना. कोणाक घेवपाचो न्हू तो आमचे हेच डिसिजन आहा. आमी कशे मुखार वचपाचे एक जालो. वेदर आमी एलायन्स जावपाचे वो एलायन्स जावपाचे न्हू, एलायन आसतले वो ना आसतले, युती जातली वो ना, हेजेर आयज आमचो विचार आहा. आनी जर जावचे ना जाल्यार आमचे काम आमचे आहा. आमी Last कशे question from me, Vijay Philip. Your NCP only MLA Churchill Armau has supported the present government and supported many of the bills. What is your view on this? सी आमचे शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल हे सगळे ते जाणा. आतां कितें आहा, केन्नाय चर्चिल बाब जेन्ना एसेंब्लीन देखून तर कितें केलें जाल्यार चर्चिल बाब सांगले कित्याक बिकॉज तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायते काम करपाक जाय. तो कितें आहा ओन्ली बिकॉज तो पार्टी म्हणून तो सदांच म्हणटा की बाबा आपणाचो एक चीफ मिनिस्टर आहा ते कडच्यान आपूण सगळें काम करून घेता. आतां कितें एक MLA जालो म्हणटकच तेजेर प्रेशर जायतो येता आनी ते प्रेशराचेर तेणें काम करचें पडटा. आनी ही इज अ ओन्ली MLA नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी. ते शरद पवाराक ते आमच्या लिडराक सगळें खबर आहा. सरकारचे जे सध्या परफॉर्मन्स चल्ला तेचेर तुमी खूश आसा? कितें गोवा सरकारचे जे परफॉर्मन्स चल्ला तेचेर तुमी खूश आसा? आनी तूं लोकां कडेन विचार खूश आहा जाल्यार लोक. आमी कितें आमी पॉलिटिशियन आमी खूश म्हणजे लोक जो त्रासान पडला तो आमकां चोवपा जायना. आयज गरिबांतलो मनीस गरीब जावन गेला, गिरेस्त आहा तो तर मातसो सकयल दवरला प्रॉब्लेम ना, पूण गरिबांतल्या मनशाक आयज बेश्टो मामुली मनशा आयज त्रास जाला.
आयज कितें आमचो गोंयचे भाव भयणाक दाखयना कोणाक की आमकां इतले आयज प्रॉब्लेम आहा. एक दीस देखून उपाशी रावपाक रेडी आहा पूण दुसऱ्याक दाखोवपाक रेडी ना. पूण आयज गोंयची जी आयज सारकी ह्या बिगडलेली आसा. आयज म्हारगायेन आवय बापूय मुखार वचना. एक सिंपल एग्जाम्पल दिता तुका. जरी तर एक आवय जरी तर दुयेंत आहा आनी ते कडेन 200 रुपया तर बोल्सान आहा आनी त्या 200 रुपयांचेर तर भुरग्यांक ती कितेंय तर फाल्यां जेवपाक कितें ते पयशे दवरला ते चिंतून भुरग्यांक ती आपूण दोतरागेर वचना आवय. ती म्हणटा म्हाका कितें जालां जावं दी पूण हे 200 रुपयाचे म्हणटा ते म्हाका गरज. इतली दशा जाल्ली आसा लोकांची. लोकांक इतलो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा जाल्यार कितें खुश हांव खुश आहा काय म्हणटा तूं हेजेर. अरे आयज म्हारगायेन लोक भोंवपाक जायना, जेवपाक जायना, उपाशी आहा लोक. सांग म्हाका नाय म्हणून तुमी मिडिया आहा तुमी आमच्या बरोबर. आयज असली परिस्थिती असली दशा आयज गोंयची जाल्या मरे. हे परिस्थिती तुमच्या पक्षान आजपर्यंत आवाज कित्याक उठोवंक ना? कसलो आवाज? जर तुम्ही म्हारगाई वाडल्या तो म्हारगाईचो आवाज उबरला. आमी डेप्युटी कलेक्टराक आमी लेटर दिला. पूण कितें आसता जेन्ना आमचें काम म्हणटा तें हाडपाचें नदरेक आमचें काम म्हणटा तें बोबाट मारपाचें पूण करपाचें तेंचें आहा. आमी कितें करतले? जरी तर जेन्ना आमी कितें प्रपोजल दिली आमी आमचे हे सगळे इश्यू तांचे कडेन गायले कोण ना जाल्यार आमी कितें करपाचें तेका. सी इट इज द गव्हर्मेंटान देखून एक डिसिजन अशें घेवपाचें जे लोक आयज खूब त्रासान पडला दुखी आहा थिंग वचून लोकांक मदत करता. डेफिनेटली इलेक्शनाक 4-5 म्हयने आहा. आतां येतले करतले आनी तेन्ना लोकूय खुशाल जातलो. जेन्ना इलेक्शना टायमार जेन्ना 3-4 म्हयने हाडून जर तुमकां कितें दिलें जाल्यार लोक खुशाल जातलो गोंयचो. तो म्हणटा जावं हाडला खबर 4.5 वर्सां जावन गेली. कितें जालां? 4.5 वर्सां जावन लोकांनी त्रास काडलो आनी जरी 3-4 म्हयने आहा तेन्ना तर कितें हाडून दिलें तेन्ना लोक खुशाल जालो. कितें वा हेच लोकांनी मोतीन धरपाची गरज. आनी हे भाशेन लोकांनी मोतीन धरले जाल्यार फुडले दीस बरे येतले. ना जाल्यार म्हाका दिसना फुडले दीस बरे येतले अशें. आयज सगल्यो पार्टी प्रेस घेता. कोण म्हणटा आमी उदक फ्री दितले, कोण आनी कितें फ्री दितले. तुमच्या पक्षान कितें डिसायड केलां? आमचो पक्ष फट मारपाक करना. कितें आसा आमचो पक्ष काम करून दाखयतो. आमचो पक्ष काम करून दाखयतलो. आमी तर लोकांक वोट मागपा लागून हांव हें फ्री करतलो तें फ्री करतलो. अरे करून पयलें दाखया मरे. अरे दाखया न्ही. फाल्यां कोणें पयलां? कोणें पयलो फाल्यां? आमी चोय आयज जाय ते जाण येवन म्हणटले इलेक्शना लागून आपूण हें काम करतलो आपूण तें काम करतलो. पूण तशें न्हू. लोकांक फुटोवप म्हणटा तें ना. लोकांक म्हणटा तें विस्वासान घ्या मोगान सांगा पूण लोकांक फटयना. हांव म्हणना तुका ते फटयतले करतले पूण आमी करून दाखयतले. नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी करून दाखयतले हें आमच्या लोकांक प्रॉमिस. थँक्यू सर. केन्ना तुम्ही इलेक्शन लढवून येयलो पण करतले की आता पब्लिक पहिले आमच्यान कितें करूं